हणजुण्या व्हडा प्रमाणात पर्यावरणाचे लुकसाण करून दर्यादेगेची वाट लावप चल्ला। आरजीपीच्या फुडाऱ्यांनी सुवातेर वचून पळोवणी करून थळाव्या आमदाराचेर खर टिका केली। मायकल लोबोचो चेडो, ह्या दिलायलाचो चेडो डॅनियल लोबो यांनी ह्या प्रॉपर्टीन एक कन्स्ट्रक्शन परमिशन घेतलेलें आसा, एक वॉल बांदपाक, कॉन्क्रीट वॉल बांदपाक, आनी त्याच्या वयर तेजी प्रॉपर्टी आसा 41/3 हो अंजुनाचो जो सर्वे नंबर आसा पळय, ही प्रॉपर्टी त्यांनी परचेस केला आणि ती प्रॉपर्टी त्यांनी हेच्या पयलीं लँड कन्वर्जनाक घातलेली आसा। जशें आमी सदांच उलयता की हे जे लँड कन्वर्जन हो जो TCP गव्हर्मेंट करता आनी हो जो भाजपाचो सरकार करता आनी हो जो विश्वजीत राणे करता, हो गोंयकारांक कितलो घातक तो। दिल्लीकारांक हाडपी तूं मायकल लोबो, तुवें दिल्लीकारांक हाडला। सगळ्यान पयलीं जर गोंयची पाड पडली जाल्यार कलंगूट आनी कानोळे पाड पडला। तुवें सगळे थंयसर पाड घातली आनी आतां तुजी नजर आसा, तुज्या आनी तुज्या बायलेची नजर आसा ती शिवोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर। इलेक्शन लागीं पावला म्हूण ही सगळी नाटकां म्हूण आमदार मायकल लोबोचें प्रत्युत्तर। इलेक्शन लागीं पावला, इलेक्शन आहा आनी ताचे उपरांत MLA इलेक्शन। सो आमी कितें पर्सनल करता जाल्यार तांकां खंय दुखता, तेंचे कडेन आनीक इश्यू ना। सो इश्यू ना म्हणटकच आतां ते बॅकडोर एंट्री करून अशे इश्यू दाखयता की आमदार रिटेनिंग वॉल बांदता, म्हणजे आमदाराची बाट वचपाचें लोटो, आमदार मनीस न्हू। सो आमदार बांदता जाल्यार रिटेनिंग वॉल प्रोसिजर करूनच बांदता। प्रोसिजर करला CRZ लायसन्स उपरांत WRT लायसन्स। मनोज परब वॉन्ट्स टू गेट रेजरेक्शन बॅक अगेन। तांकां एक झटका बसलेलो आहा आतां MP इलेक्शनाक, नॉर्थ आनी सावथ झटका, आनी लोकांक कळला हे फुटींग लोक न्हू, हे खंय तरी घुसपन दाखोवंक सोदता की आमी गोंय राखोवंक सोदता म्हणून। हे खऱ्यांनीच गोंय राखोवंक सोदता जाल्यार हे कितकेच प्रोजेक्ट बंद उडोवपाचे। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।